Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आफ्रिका युरोपांत पातळिल्लो ओमिक्रॉन कोविड एक एक करून आशिया आणि भारतांत हातपाय पसरता. कोरोनाच्या ह्या व्हेरियंटाचो पातळपाचो नेट डेल्टा परस कितलेशेच पट मायज. मात त्या प्रमाणात कॅज्युलिटीचो आंकडो ना तितलीच थाकाय. भारतांत महाराष्ट्रात दिल्लीत केशी चड, तेलंगण, कर्नाटका, राजस्थान, केरळांतूय मोठ्या प्रमाणात केशी सापडूंक लागल्यात. वाडट्यो केशी पळोवन दिल्ली सरकारान नातलां आणि नवे वर्साच्यो कार्यावळी रद्द करूंक लायल्यात. दिल्ली बेरेस्तार मेरेन 64 केशी आशिल्ल्यो. पंजाब सरकारान कोविड वाशिनां घेवन आशिल्ल्यांक पगार मेळचो ना म्हूण जाहीर केला. कर्नाटकांत कोविड पॉझिटिव्हाच्या प्रायमरी आणि सेकंडरी कॉन्टॅक्टांकूय क्वॉरंटायन करचो म्हूण आदेश सरकारान दिला. हरियाणान दुसरो डोस सक्तीचो केला. वाशीन नाशिल्ल्यांक भौशीक गजालींच्या वापराक बंदी घाल्या. भारतांत पयलो डोस घेतिल्ल्यांचे प्रमाण 90% तेंकलें. 2 डोस घेतिल्ल्यांची लोकसंख्या 60% वयर. आतां बुस्टर आणि तिसऱ्या डोसाची मागणी सुरू जाल्या. इतलें सगळें चालू आसतना गोंयांत इलेक्शन ट्युरिझम, इयर एंड आणि नातालांची धूम. MP सरकारान नायट कर्फ्यू लायला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.